नमस्कार. पळय प्रुडंट खबरो. पक्ष स्वताच्या पायाचेर उबो रावंक जाय. गोंयकारांनी स्पष्ट बहुमत दिलां आसतना भायल्यांक घेवप सारकें न्ही. बीजेपीन राजकारण नितळ करपाचें घाण न्ही. श्रीपाद भाऊ चाळवलो. हाऊसिंग बोर्ड जमनीच्या प्रकरणात आदलो एमडी आपाचो सीएम कॅन्डिडेट एल्विस एसीबी मुखार हाजीर. आदलो हाऊसिंग मिनिस्टर निळकंठान मारली कूस. एंटिसिपेटरी बेलाक गेला कोर्टात. आणि पॉवर स्कॅमात आपण दोशी ना हे मान्य जाल्ल्यानूच पर्रीकारान बीजेपीत घेतलो. अटेम्प्ट टू स्कॅमा विशीं पर्रीकाराकच विचारात. स्कॅम जालेंच ना, मावीन हेडोना. पक्ष स्वताच्या पायाचेर उबो रावंक जाय. गोंयकारांनी बीजेपीक स्पष्ट बहुमत दिल्लें आसतनाय भायल्यांक पक्षांत हाडप सारकें न्ही म्हूण खासदार मंत्री बीजेपीचो सिनियर फुडारी श्रीपाद नायक उलयला. बीजेपीच्या तत्वांक ह्यो गजाली बसनात. लोकांनी भायर मारिल्ल्यांक बीजेपी घेता. बीजेपीन राजकारण निवळ करपाचें घाण न्ही. मडकयकारांनी माविनाक बीजेपीत घेतल्यात म्हूण भाऊ चाळवला. पार्टी जी इम्पोर्ट करपाक लागल्यात काँग्रेसीचे आमदार, इथून पार्टी ग्रो जावपाक शकता? ना, इट इज भारतीय जनता पार्टी एक विचार घेऊन ह्या गोंयान आयली आनी त्या विचारांक गोंयच्या जनतेन खंय तरी माथ्यार तकलेर घेतली आनी भारतीय जनता पार्टीक अवघ्या काही वर्षांमध्ये सत्ताधारी पार्टी करून दाखयली. आनी हो जर आमी इतिहास पळयलो जाल्यार लोकांची रुची कितें आसा हें सांगलें. आनी आमी जर लोकांचे विरुद्ध करूंक लागले, आज ज्यो काही गोश्टी घडटात आमी हें करप न्ही. कारण एक नवीन पिढी, युवा पिढी आज ह्या पार्टी खातीर रक्ताचो घाम करता, गळटा, भरपूर काम करता. आनी त्या तातूंतल्यान आमचे स्वताच्या पांयाचेर आमची पार्टी स्वताच्या विचाराचेर अशा हेतूंतल्यान आमी उबे रावपाचें सोडून जर खंय तरी आमी अशा पद्दतीन आयात करूंक लागली, म्हणजे आयात करूंक लागली आनी अशा लोकांचे आयात करपाक लागले की जे लोकांक समाजांत स्थान ना आनी फक्त आपल्या ताकदीच्या जोराचेर, सगळ्या ताकदीच्या जोराचेर निवडून येवपाची जी प्रक्रिया करतात, ही संस्कृती भारतीय जनता पार्टीची न्हय. आनी त्यामुळे आमकां एक राजकारणाक खंय तरी आमी साफ करपाक आयल्या. भारतीय जनता पार्टी हें राजकारण लीप करपाक आयल्या. तातूंतल्यान जर राजकारण आनी गडूळ करपाक लागलें जाल्यार मागीर बाकीच्या पक्षांक आनी भारतीय जनता पक्षांक खंय फरक उरलो. आनी त्यामुळे हें अत्यंत चुकीचें आसा. त्यामुळे हांव सगळ्यां कडेन विनंती करता, म्हणजे भारतीय जनता पक्षाचे लिडरशीप आनी हें अन्य सगळ्याचे कित्याक तांचे कडेन विनंती करता, हो जो विचार आसा सत्ता येतल्यो सत्ता वतल्यो, परंतु एक शाश्वत स्वरुपाचे बरें राजकारण जे समाजाच्या हिताचे, राज्याच्या हिताचे, देशाच्या हिताचे राजकारण आसा, त्या राजकारणाची दिशा आमी बदलूंक न्हय आनी असो विचार जावचो अशी म्हजी सगळ्यां कडेन विनंती आसा. बीजेपीक लोकांनी विश्वासान आनी तत्वांक लागून निवडून दिल्यात. जर पक्षान तत्वां आड वावरपाक सुरवात केली जाल्यार तो लोकांचो विश्वासघात जातलो अशें भाऊ म्हणटा. पार्टीचे कलेक्टिव्ह डिसिजन जाता, ही डिसिजनां कलेक्टिव्ह जाली अशी दिसता काय कोण तरी एकट्या मनशान वन मॅन शो? नाही, ताजो उल्लेख हांवें काल केल्लो आसा. त्यामुळे ही डिसिजनां कलेक्टिव्हच जावची. सगळ्याचेच विचार घेवन तातूंतल्यान जें कितें बरें निश्पन्न येता, बरें निश्पन्न जाता तें घेवचें. आनी त्यामुळे अशें हांकां एक संघटीत पार्टी खंय तरी सगळ्या आव्हानांक तोंड दिवपाक भारतीय जनता पक्षा कडेन जनतेन जो हें दिलो, आमचे कडेन पक्षा कडेन आशिल्लें कितें, परंतु तत्वाच्या आनी एक विश्वासाच्या आदाराचेर आमकां लोकांनी निवडून दिलें. गोंयांक आमकां 3 फावटी सरकार दिलें. 2012 मेजॉरिटीन सरकार दिलें. खासदार म्हाका 4 फावटी खासदार पद दिलें आनी खंय तरी बहुसंख्यक मार्जिनान दिलें. ह्या विश्वासाक आमी लोकां कडल्यान तोडो हाडटलो काय कितें? आनी त्यामुळे परत एकदां आमकां ह्या आमच्या मूळ विचारा कडेन जावपाची गरज आसा. राजकारणाचो अर्थ समजून घेवपाची गरज आसा. सत्ता म्हणजे सत्तेचें राजकारण हें भारतीय जनता पक्ष ताका राजी ना. भारतीय जनता पक्षाची हो विचार किंवा विचारसरणी ही न्हय. आमकां राजकारण जाय, पण ते सगळ्या समाजाच्या आनी ह्या देशाचो गौरव वाडोवपी, ह्या देशाक वयर व्हरपी राजकारण जाय. गोंयांत ज्यो गजाली चल्ल्यात त्यो केंद्रीय समिती मुखार दवरतलो म्हूण भाऊन स्पश्ट केलें. पक्षांत रावनूच अन्याय आड वावुरतले अशें भाऊ म्हणटा. दुसरी गजाल गोंयांत जी कितें चल्लां पळय न्हू डिसिजन जाता
ॲक्च्युली चुकीचे आहा वयर सांगपाक कोण आहा वा तुमी ते काम चुकीचे आतां करतात? जातले मिटींग जातल्यो इलेक्शन कमिटीची मिटींग जातल्यो सेंट्रल इलेक्शन कमिटीची मिटींग जातली पार्टी तातूंत हायकमांडाक रिव्ह्यू जातलो या, ते सगळे गजाल ते येतले ताचो रिव्ह्यू जातलो परत. आनी एक गजाल अशें आयकोंक येता की तुमच्या पुताक दुसरे पार्टी एप्रोच जाता म्हणजे कॅन्डिडेचर सेम एका दिवपाक जाल्यार तेणी हांगासर रावन बीजेपीन आपले फ्युचर Definitely. काबार करपाचे काय आमचो म्हजो विरोध किंवा बाकीच्या कुमार जुव्याच्या एक खंयच्या खडेगाठ कार्यकर्त्याचो विरोध हो खंय तरी तिकेटीक लागून हेका लागून ना, तत्वा लागून विरोध आहा अशें म्हाका दिसता. आनी त्यामुळे आमकां सगळ्यांक ह्या गोश्टीचो इन जनरल विचार करचो पडटलो. देशान पार्टीन रावन झगडपाचे डेफिनेटली आतां पर्यंत आमचेर कितलीं आयलीं तुमी जाणा, तुमी परवरेचो उल्लेख केलो, 2007चो उल्लेख केलो, तरेतरेच्यो ऑफरी आमकां आशिल्ल्यो, पूण आमी एक विचार करून फुडें चल्ल्यात. त्या विचारा कडेन खंय तरी फाट करपाचें आमचें अजिबात हें ना. पक्षाक कितें आसा, डेमोक्रेसी आसा. आमचो एक कोणी तरी हिटलर बसता आनी डिसायड करता. हांगा एक सुपर चीफ मिनिस्टर आसा मनोहर पर्रीकर, तो एकलो डिसायड करता. जो श्रीपाद नायक जो केंद्रीय मंत्री आसा, जो कुंभारजुवा मतदारसंघाचो वोटर आसा, ताकाच खबर ना. पूण काँग्रेसचे एक आमदार वयता आनी ताकाच खबर ना, थंय परत फटिंगपण करता पर्रीकर. ते लोकांक सांगता की श्रीपादाक आपणे विचारून आपणे मडकेकराक घेतला आणि श्रीपाद स्टेटमेंट सांगता आपल्याक ताणी विचारूंक ना आनी आपणे सांगलें ताका असले लोकांक तुमी घेयनाका म्हणून. मडकयकार आणि माविनाच्या बीजेपी प्रवेशाक लागून बीजेपी मदींच मोठो कलह चल्ला. दोगांची एंट्री पक्षातल्या कांय लोकांकूच मानवल्ली ना. कुमार जुव्या सिद्धेश नायकाक उमेदवारी दिता म्हूण सांगून मडकयकाराची एंट्री जाल्ल्यान श्रीपाद भाऊच्या कॅम्पातले लोकूय बेजार आसात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओंकार फळारी. हावसिंग बोर्डाचे जमनीचे कथीत गैरव्यवहाराचे केशींत हावसिंग बोर्डाचो आदलो MD, जॉयंट सेक्रेटरी आनी आपाचो CM कॅन्डिडेट एल्विस गोम्स ACB मुखार हाजीर जालो. आपाचे सपोर्टरय आल्तिनार ACB कडेन मोठ्या प्रमाणात एकठांय जाल्ले. पोलीस फोर्स घालचो पडलो. हावसिंग बोर्डाचो आदलो मंत्री आनी चेअरमॅन निळकंठ हळर्णकार मात आयलोच ना. तो एंटिसिपेटरी बेलाक गेला. It was an interrogation which statement has been recorded. Very clearly, it is record based. All records are there in place. Based on those records, I have answered, and I am fully satisfied with what I have answered. कोर्ट को डिसाइड करना पड़ेगा. ये तो चक्कर पॉलिटिक्स में ऐसा होता है. अभी ये लोग तो करके दिखा रहे हैं ऐसे. लेकिन I am not perturbed with this. I am confident. राजकारणात असेच आसूंक शकता. I don't dispute that, and neither do I say anything about that. Notice आयल्या, I have faced them. I have come on the time when they called me. I have not sought any postponement. Because I am certain and confident that as an Aam Aadmi, I will be vindicated. एल्विस प्रामाणिक मात्र आपात येता म्हूण हवा जाली तेन्ना सावनच सरकारान ताका टार्गेट केला आनी पिट्टात म्हणून आपान दिल्ली प्रेसर घेतलो. 2010-11तले 30,000 स्क्वेअर मीटर जमनीचें हें प्रकरण. 2008तली फायल. 2010-11 फायनल सिग्नेटरी खंय एल्विस. मग तितून MD बदलले. ह्या प्रकरणातलो आरोपी आदलो हावसिंग मंत्री निळकंठ हळर्णकार ACB मुखार आयलोच ना. ताकाय ACBन समन्स धाडिल्लें. हळर्णकारान म्हापशेच्या सेशन्स कोर्टान अटकपूर जामिनाक अर्ज केलो. कोर्टान केस 10 जानेवारीक दवरली. मात फुडल्या आदेशा मेरेन ताका अटक करची न्ही म्हूण अंतरीम थाकाय दिली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार, सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार आनी विजय निलेश परवार. घेऊ एक ब्रेक.